फादर, एक प्रश्न. ह्या दिसांनी तुमी पाद्री आल्ताराचेर रावन जायतें उलयतात तें आयकूंक येता. म्हजो कन्सर्न म्हूण सांगता फादर, तुमी आल्ताराचेर रावन हे भाशेन सरकाराक तांसप वो जें कितें स्टेटाचें आसा ताचेर आड उलोवप तें तुमी कित्याक करता? तूं कित्याक उलयता फादर आल्ताराचेर रावन हे भाशेन? हांवें जबाब दिलो, तुज्या भुरग्यां पासत, तुज्या भुरग्यांच्या फुडारा पासत. म्हाका भुरगीं ना आनी म्हाका भुरगीं आसची ना, म्हाका फामील ना, म्हाका फामीलूय आसची ना, पूण तुज्या भुरग्यां पासत हांव उलयतां. कित्याक तूं उलोवपाचो बंद जाला आनी तुमी उलोवपाचें बंद जालें देखून आतां आमकां पाद्रींक आल्ताराचेर रावन हे भाशेन उलोवपाक पडटा आनी मागीर तुमी व्हायरल कोत्तात व्हिडियो. हो जबाब ह्या म्हाका प्रश्न करप्याक हांवें दिलो. भावा भयणीनो, आयज आमकां देवाचें उतर गवळ्यां विशीं सांगता. इज्रायलाचे गवळी हांकां इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. सर्वेस्पर देव इजेकेला वरवीं तांकां संदेश दिता आनी संदेश सादो, जो वावर तुमकां दिला करपाक तो तुमी करिनात. तेच बरोबर तुमच्या खाला जे कोण आसात तांकां तुमी पिडून खातात, तांचें दूद पियेतात, तांची ल्हंव काडटात आनी हे भाशेन ह्यो शेळयो ज्यो आसात त्यो तुमच्या हाताखाल दिल्ल्यो आसात, तांकां तुमी फावो तें मार्गदर्शनूय दिना. आनी देखूनच इतले पासून देवान म्हणलें, तुमच्या हातांतली हांव तांकां काडटलों, कित्याक तुमी बेजबाबदार जाल्यात. तुमच्या हातांतली काडटलो म्हणला तेन्ना भाव भयणीनो एक वस्त पळोवंक जाता. थंयसर एक प्रश्न आसा, एक प्रॉब्लम आसा आनी हो प्रॉब्लम हो की जे गवळी आसात ते बेजबाबदार जाल्यात. जाल्यार हे जे गवळी आसात तांकां काडून दुसरे कित्याक दिना? कित्याक देवान हेंय म्हणलेलें आसा, हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलों आनी ते तुमकां बरे सुवातेर चोरवाक व्हरतले. जाल्यार इजेकेलाच्या पुस्तकान आयज जो संदेश मेळटा, हांवूच तुमचो गवळी जातलों, हांवूच तुमकां बऱ्या चोरवाक व्हरतलों. भाव भयणीनो, आयज ही जुट्टी कोणाच्या हातान आसा? आयज हे गवळी कोण? सुरवातेक म्हणुया पाद्री ओ जे कोण धर्मीक गुरू आसात, धर्माचे वडील आसात ते पयले सुवातेर. आनी धर्माचे वडील आसात तांकां कायदो आसा, जबाबदारी आसा आपल्या शेळयां विशीं, शेळयांक बऱ्या चोरवाक व्हरूंक, तांकां हे जे दुसरे जनवारां आसात तांच्या हातांतलीं निवारूंक, सांबाळून दवरूंक तांकां. दुसरे सुवातेर आमकां आसात आमचे राजकी फुडारी, तेय आमचे गवळी, ते आमी विचून काडलेले, आमचे पासत विचून काडलेले. हेंच काम करूंक, काळजी घेवंक ह्या शेळयांची, तांकां फावो त्यो वस्तू आनी फावो त्यो सवलती दिवंक विचून काडलेले. तशेंच आमकां आयज ह्यो जुट्टी घेवन आसात आमची आवय बापूय आनी आमचे घराचे वडील, तांकांय जबाबदारी दिल्ली आसा आपल्या भुरग्यां सवें आनी आपल्या खालाची कोण आसात तांचे सवें. भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक. ह्या पासत लग्न जाता तेन्ना तशेंच बावतिजमाच्या दिसाक हो प्रश्न आमच्या क्रिस्ती आवय बापायक विचारतात. भुरगीं तुमी देवाच्या हातांतलीं देणें कशें घेतलीं हें एक विचारतात आनी तांकां क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे पवित्र सभेच्या आदारान तांकां तुमी वयर काडटलीं हो प्रश्न विचारतात. आनी मागीर बावतिजमाक पोदून आनी मोदून तांकां हाडटात. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळूंक आदार दिवच्याक तुमी तयार आसात? हेंय करतात. म्हणटच घरांत वो घराब्यांत आमचे वडील जे आसात तेय गवळी. आयज वावर जायतो आसात, वेगवेगळे तरेच्यो कंपनी आसात, वेगवेगळे तरेचे कारखाने आसात. जे कोण वयर आसात वो जे कोण जुट्टी घेवन आसात असल्या कंपनींनी आनी असल्या फॅक्टरींनी, ते जावन आसात हे गवळी. आपणा खाल जे आसात तांकां बरे भाशेन वावराक धरूंक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी फावो त्या वेळार तांकां तांचें पागार दिवंक
जो वावर तांणी केला त्या वावराक तांकां फावो ती मजुरी दिवंक वेंचून काडलेले आसा. हें आमच्यान म्हणूंक जाता आमचे लागीं घोडी कसलीच जुट्टी ना, पूण तांचेय सवें हें गंवडीकपण आमच्यान पळोवंक जाता व हें मुग्दमपण पळोवपाक जाता. जेन्ना आमी कोणाकूय आमच्या घरान कामाक हाडटा, जावं आमच्या घराच्या भायलो वावर वा आमचो घरचो भितरलो वावर, तांकां फावो त्या वेळार तांची मजुरी दिवंक असली जबाबदारी भाव भयणीनो आमकां दिल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी जी आमकां दिल्ली आसा ती आमी सगल्यांनी पाळपाक गरजेची. जाल्यार आयज हो संदेश हांव तुमच्या हातांतली ती काडून घेतलो. कोणाच्या हातांतलो काडून घेतलो? जे कोण बेजबाबदार जाल्यात तांच्या हातांतली. जरी तर तुमी बदलिनात तुमचें मन आनी सारकें करिनात, जाग्यार घालिनात, जाल्यार तुमच्या हातांतलें काडून घेतलो. भाव भयणीनो, वावर करपी आयज जायते जाण आसात. असल्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळटात ते वेगवेगळे तरेन आसात. आनी एके वाटेन आमच्यान म्हणूंक जाता आमी सगळे गंवडी, त्याच बराबर आमी सगळीं जाणां शेळयो. सादो एग्जाम्पल, हांव गंवडी, धर्मीक गंवडी, पूण त्याच बराबर हांव शेळी, एक समाजीक शेळी. म्हणटच जे कोण समाजान गंवडी आसात, दर्या आमचे पॉलिटिशियन्स आसात जांकां आमी वेंचून काडल्यात, आमचे MLA, मंत्री, आमचे पंच, सरपंच आनीक हेर ब्युरोक्रेट्स जे आसात ते आमचे वडील समाजान. पूण धर्मीक वाटेन हांव तांचो वडील. ते जेन्ना समाजान वडील तेन्ना हांव तांची शेळी, पूण धर्मीक वाटेन त्यो म्हज्यो शेळयो. हे भाशेन आमी सगळे जे कोण गंवडी आसात आनी शेळयो आसात दोनूय वाटेन पळोवंक जाता. आमी शेळयोय आनी आमी गंवडी. जाल्यार दोनूय वाटेन आमी जबाबदार जावंक आनी दोनूय वाटेन आमी खालती जावंक आनी फावो तें मार्गदर्शन घेवंक आमकां उरलो. वेगवेगळ्या मोडांचेर आमकां हो वावर आसा तो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता. एक देख आमकां दिल्या, एक वपार जेजून आमकां सांगल्या दाकांच्या मोड्यांची. हो दाकाचो मोडो आमी आमच्या जिविताच्या खंयच्याय भागाक लावंक जाता. जावं आमच्या धर्मान, जावं आमच्या समाजान, जावं आमच्या घोराब्यान, वो जावं आमच्या वावराचे सुवातेर आमच्यान होच मोडो दवरून पळोवपाक जाता. वेगवेगळे तरेन आयज वावर करतात. थोडे बेगीन येतात, थोडे मागीर येतात, थोडे भोव पयलीं तावन आसात, थोडे आतांच न्यू फ्रेशर्स. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां हो खेरीत संदेश, दर एकल्याचो वावर आमचो गरजेचो आनी म्हत्वाचो. दर एकल्याचो वावर मोलादीक. ह्या पासत तुवें जें कितें करपाक जाय तें तुवें केल्यार पुरो. तुजो वावर जो कोण आदीं तावन काम करता ताका कंपेर करपाक गरज ना. वो जो कोण आदीं तावन करीत आयला ताणें आतां आयल्या तांकां सांगपाक गरज ना तूं भुरगो मरे तुका कितें कळटा. हें करपाक जायना. कित्याक सगल्यांचो वावर त्या वेळार जो दिल्लो आसा तो करता जाल्यार तुजो वावर बरो जालो. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी हो नियाळ करता आसतना पळोवया जायते फावटी ह्यो शेळयो घुसपागोंदळाक सांपडलेल्यो आसात. जेन्ना गंवडी खंयच्याय भागान आतां आमी नियाळ केला, खंयच्याय भागाचे गंवडी जेन्ना जबाबदार जायना तेन्ना शेळयो घुसपागोंदळाक पडटा. आमी यादनीक जरी तर आमच्या शेळयां सवें सारको वावर करिना, तांकां बरें मार्गदर्शन दिना, जाल्यार आयज आमच्यो जायत्यो शेळयो कितें कितें उलोवपाक लागलेल्यो आसात, खंय खंय वचपाक लागलेल्यो आसात, जिवितान एके भाशेन सांडलेल्यो आसात, मार्गदर्शन ना जाल्लें आसा. आयज आमचो देश जांच्या हातान पडलेलो आसा, खेरीत भाशेन गंवडी कशें वावर करता आसतना आयज शेळयो परतून परतून रस्त्यार पावपाक लागलेल्यो आसात. वेलसांव पळोवया आतां आमच्या संदर्भान हें डबल ट्रॅकिंग जें आसा, सुप्रीम कोर्टान जरी ताचेर बंदी घातलेली आसा तरी पूण हे RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड परतून परतून येवन त्या वाठाराक हें डबल ट्रॅकिंग घालपाचें काम करपाक सुरू करतात. वेलसांव आनी त्या वाठाराचो लोक सगलो उठलो आनी वचून वचून ते आयिल्ले पावटी तांकां काम बंद करचें पडटा. लोक आयल्या उपरांत ते धांवतात थंयसरले. ह्या दिसांनी पेपराचेर तुमी वाचलां आसतलें. लॉजूय दिसना आनी आमचो सरकारूय तांकां कांयच करिना. आमचो सरकारूय एके भाशेन इनसेन्सिटीव जाल्लो आसा. जुट्टी आसा, गंवडीकपण आसा, पूण आपल्या गंवडीकपणाचेर तांणी दोळे धांपलेले आसात. मुद्दम
जाता तें करूं. आनी असल्या वेळार शेळयो आसात तांकां त्या ट्रॅकांचेर त्या रस्त्याचेर येवपाक पडटा. आतां लोटली, रासाई आनी दुर्बाट हांगासरूय सुरू जालां. आतां ह्या दिसांनी आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटलें. सागरमाला हाचे काल हो प्रोजेक्ट करपाक हे दोनूय जेटी रासाई आनी दुर्बाट हांगासर. जाल्यार थंयसर कोळसो येतलो हें सगल्यांक खबर आसा. सरकारा लागीं विचारल्यार जाप काडना, जाबाब ना थंयसर कितें येतलें तें. जाल्यार असल्या वेळार आतां ह्यो शेळयो सगल्यो बाराबर येवपाक लागल्या. घडये आतां ह्या फुडल्या दिसांनी हेंय आमकां दिसती पडटलें. भाव भयणीनो, हें सगलें खूब दुखाचें. जेन्ना आतां आमी आझादी का अमृत उत्सव मनयलो, एके वाटेन हर घर तिरंगा फकत झेंडे लावपाक आमकां शिकयले आमच्या घरान, पूण दुसरे वाटेन त्याच दिसाक असलो वावर जो शेळयांक एके भाशेन घुसपागोंदळाक घालता, शेळयांक एके भाशेन लुटून खाता, शेळयांची जमीन जी आसा ती काबार करता. तर असल्या वेळार हे गंवडीकपण देव म्हणटा, हांव म्हज्या हातान घेतलो, हांवूच तुमकां चरयतलो, हांवूच तुमकां बऱ्या चोरवाक व्हरतलो. तर देवाचेर पातयेवन भाव भयणीनो, जें कितें वेळाच्या वेळार आमी करपाचें आसा जण एकल्यान, जावं आमी गंवडी कशे वा जावं आमी शेळयो कश्यो, तें करूंक आमी काळजीदारपण घेवया. देव जरी तर आमचे वाटेन आसा, देव जरी तर आमचे बराबर आसा, आनी देव जरी तर आमकां मार्गदर्शन दिवन मुखार व्हरता, जाल्यार आमी खरेंच भिवपाची कांयच गरज ना. पूण जी कितें जबाबदारी आमकां जण एकल्याक दिल्ली आसा, शेळयो कश्यो वा गंवडी कशे, ती बरे भाशेन जरी तर आमी पाडीत, जें कितें वायट निसंटन येवपाचें आसा तें आमच्यान आडावपाक जाता. तर हीच कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया, आनी जण एकलो आमी बरे गंवडी आनी बऱ्यो शेळयो जावंक आमकां कृपा मागुया.